4-5 दीस जाले भरपूर गायी मरता, खूप वायट दिसता की 4-5 जाल्यार खूप गायी मरतात, ना म्हणल्यार 5-6-7-8 कितें तरी मेल्यो. म्हाका दिसता काय कळना की कोणें कितें घातले काय कोणें तेंच्यांनी कितें खाल्लें. म्हाका दिसता आमची ऑथॉरिटी आहा पळय सगळे पुलीस आहा सकट तेंच्यांनी इन्क्वायरी जावची. आमी आतां एनिमल हजबंड्री आमच्या साहेबान तांकां सगळ्यांक आपोवन इन्क्वायरी चालू करपाक लायल्या की कितें तेजे आमी पोस्टमॉर्टम करतले, रिपोर्ट घेतले. रिपोर्ट घेवन हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी पुलिसाक आमचो PI बरो पैकी काम करता. हे तर कोणें हेचेर कितें घातलां, पॉयजन घातलां जाल्यार इन्क्वायरी जावपाक जाय. नॉनसन्स कोण आहा पळय हे करता तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय आनी हेच्या फुडें अशें जावंकशें न्हू म्हणून आमी ही एक्शन घेतले. स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी PI रिक्वेस्ट करता की एक्शन घेवपाक जाय आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा पळय तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेवपाची. आता 6-7 गायी हांगा मेल्या. कशें रिजन कळना. शॉकिंग न्यूज येता हें कर. आमी डॉक्टरांकूय कॉन्टेक्ट केला. वास्कोच्या डॉक्टरान ते सर्च लावन आमी एक गायक रेडी केली. परत नेक्स्ट डे परत हांगा येयला राती सुद्दां हांगा आसली गाडी तूं पळोवंक शकता. हांगा राती आमी डॉक्टरान राती 12 सुद्दां असले तेजे डॉक्टरान केले ट्रिटमेंट तेका. आनी आतां आमी रिजन कितें कळना. आमी एनिमल हजबंड्रीक आपयला, तुमी हांगा पळोवंक डॉक्टरांक आपयला, पुलिसांनी कंप्लेंट दिला. जस्ट वी नो वॉट इज द रिजन, कित्याक अशें जाता. खूब शॉकिंग न्यूज आहा. सो आमी पळयतात, ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्ले आसा सगळ्यांक. आमच्या मुरगांव मतदारसंघात गेले जवळ 7-8 दीस अशें ऑन एन एवरेज दिसाक एक अशे गायी 7-8 मेले आनी एक मेली 2 मेली तो पर्यंत ठीक आहा. आमचे कावन्सिलर म्हाका सांगता तांकां थंयसून उबारता आनी व्हरून पुरता, कारण तितले तरी आमी करपाक जाय म्हणून तांकां सांगलें लक्ष दवरा म्हणून. पूण मागीर आमी मातशें हें जालें की मदीं 4-5 जाल्या नंतर हांवें पुलिसा कडेन कावन्सिलराक उलोवपाक लायलो आनी वास्को जो आमचो तेंचो दोतोर आहा त्या दोतोराक आपयले. तांणी चॅक केलें आनी तो म्हणपालो हांगासर फॅसिलिटी ते हें काडून व्हेल्या उपरांत चॅक करपाक ना. कितें जालां कळना, पूण अंदाज असो आहा की पॉयजन खावन मरता ते म्हणून. आतां पॉयजन खावन मरता म्हटल्यार जाल्यार 10 गायी 10 दिसान जर जाले, एकाच दिसा एक कडेन खाल्ले जाल्यार एका धपक्याक सगळे मेल्ले जाल्यार कळपाचें ह्या स्पॉटार पडला, कोणी हाडला, कितें एक्शन घेवंक जावपाची. आतां अशें जावपाक लागलें की आयज एक मारता, फाल्यां एक मारता, परवा एक मारता आनी मागीर म्हाज्या तकल्यान दुबाव येवपाक लागलो की कोण तरी तांकां जाणून बुजून कितें करता काय म्हणून एनिमल हजबंड्री कडेन सुद्दां काल हांव डायरेक्टरा कडेन डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन उलोवन त्या सगळ्या दोतोरां कडेन उलयलो आनी आयज परत एक टीम येयल्या. तेंच्यांनी तेचो म्हाका दिसता पोस्टमॉर्टम करून बायोप्सी करपाक लागून धाडपाचे ते प्रयत्न करता. तें करतलो जाल्यार हांगा जाता की जायना हें हांव हार्बर PI कडेन उलयल्या. पुलीस करता ते फक्त मनशाची करता, जनावरांची करना असो रिपोर्ट आहा. पूण जनावरांची करता जाल्यार पुना धाडचें पडटा. म्हाजें म्हणप आहा की तें सगळें करून येता आनी कंप्लेन जाता म्हटल्यार हांगा तो मनीस जर कोण करता मुद्दाम गोरवांक लागून कित्याक लागून जाल्यार तें इतल्या बेगीन तेचेर एक्शन जावची ना. नेक्स्ट स्टेप आमी चिंतला आमच्या सगळ्या हांगासरल्या लोकांनी तांकां विचारून आमच्या कावन्सिलरांक बी की आमी ती उरलेली गोरवां जी आहा जाका मालक कोण ना म्हणजे स्ट्रे कॅटल्स तांकां आमी उबारून खंयच्या तरी गोशाळेक दिता. जर मालक कोण आहा तांच्यांनी काळजी घेवची आपल्या गोरवांची. पयलें हें एक, कारण चुकोन ती गेली जाल्यार आमचे कडेन येवचें न्हय. आनी स्ट्रे कॅटल खंयचे आहा पळय तेंचोय जीव म्हणजे आमचीच ती. तांकां खंय तरी बंदोबस्त करपाक लागून हे स्टेप घेवपाचें म्हाजी हें आहा आनी फाल्यां पर्यंत आमी जी मेळटा तांकां आमी क्लियर करतले.